नमस्कार. पोळ्या प्राईम खबरो. एनजीपीडीएचे विभाजनाचे सरकार ठाम. टीसीपी कायद्यात बदल करून ऑर्चर्ड जमनीचे बेकायदेशीर रूपांतर डेव्हलपमेंट करतले बंद. पहिली बांदिल्ल्या घरांक केस टू केस थाकाय. टॅक्सी डिजिटल मिटरांच्यो तंत्रीक गजाली थारायल्यो. टेंडर डॉक्युमेंट तयार. सरकार सांगता हायकोर्टाक अंमलबजावणीक मागता 4 महिने प्राझ. टॅक्सीवाल्यांचे काकू चालूच. गोयाक हेरिटेज पॉलिसी. पणजेचे धर्तेर मडगांव. बाकीचे हेरिटेजांचे काम चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाक. रेश मागोस रोप वेक बावटो. टीसीपीचे हेरिटेज कन्झर्वेशन समितीचे बसकेन निर्णय. 25 तारखेमेरेन सेवेन रुजू जायात, नाजाल्यार नोकरेर उदक सोडात. पॅरा टिचर्सांक शिटकावणी. टिचर्स ठाम. धरण्यांक बशिल्ल्यांक उखलून पुलीस. तेक्याक महिला काँग्रेस. पुलिसाकडे झटापट. इफ्फीच्या समारोपाक अमिताभ बच्चन ताचो पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्काराक भोवमान. सलमान कत्रिनाक हाडपाचो यत्न. इफ्फीन MS धोनीचे स्क्रीनिंग. राजपुताचो भुरग्यांकडे संवाद. गोय भारतांतल्या टुरिझम डेस्टिनेशन स्टेट्सांनी तिसरे सुवातेर. दिल्ली महाराष्ट्र फुडें. 5व्या द्विवार्षिक हॉटेली बेट राज्य मानांकन सर्वेचो निकाल. मोपा ग्रीनफील्ड विमानतळाच्या जमनी भोंवतणी शिमेर आडवणीक घाल्ले कॉन्क्रीटाचे खांबे निखळायले. 300 खांबे वडयले काडून. GMRची कंप्लेन. सुवातेर पुलीस. आणि भारतान खेळप म्हळ्यार मोठो एडव्हेंचर म्हणटा मॅन्युएल लाझाराटो. FC गोवाचो स्पॅनिश स्टार प्रुडंटार एक्सक्लुझिव्ह. एनजीपीडीएचे विभाजन जातलेच. नवे पीडीएन तळागाव, बांबोळे आणि कदंब पठार धरून ग्रेटर पणजी पीडीए जातली म्हूण टीसीपी मंत्र्यान सांगला. टीसीपी बोर्डाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. एनजीपीडीएन पणजे, म्हापसा, कळंगूटचो दर्यादेग वाठार आनी तातूंत हडफडे आनी पर्रा जोडटले. मोपाक वेगळी पीडीए करतले. टीसीपी कायद्यात बदल करून सरकार ऑर्चर्ड जमनीच्या कन्वर्जनाचेर खंय कारवाय करतलो. हाचे पयलीं बांदिल्ल्या घरांक केस टू केस थाकाय दितले. पण हाचे फुडें ऑर्चर्ड जमीन रूपांतर करूंक मेळची ना. There is a need to amend the Town and Country Planning Act so as to have criminal liability for people who are doing this illegal development of orchard land. Prima facie investigations suggest that around 20 lakh square meters of orchard land has been illegally converted. Liability for person getting involved in illegal land development of orchard lands should be 1 year simple imprisonment. We are asking for an amendment. आम्ही एक एमनेस्टी पिरियड कसो करतात 31 मार्च 2018 मेरेन. हे लोकांनी ज्यांनी कन्वर्ट केल्या, आज लोकांची घरां बांदल्या आनी लोक रावंक लागल्या, अशा लोकांनी बोर्डाक अप्रोच करूं येता. ताजे मेरिटाचेर आमी कन्वर्जन तांकां दितले. एनजीपीडीएच्या विभाजनाचेर टीसीपी मंत्र्यान स्पश्टीकरण दिले. न्यू पीडीए फॉर तालिगांव, Bamboli and Kadamba Plateau will now be made. This will be called the Greater Panjim PDA. So the North PDA will now be of Panjim, Mapsa, coastal area of Kalangut constituency. तातून आरपोरा आणि पार्रा ताजे विलेज पंचायतीचे लेटरां आहा आनी डिमांड असो आहा. प्रादेशीक आराखडो 2021 टीसीपीन कायदेशीर सल्लो मागला आणि केस टू केस कन्वर्जनाक 2001 खंय बेस प्लान वापरतले. We are talking about having the base plan as 2001 and taking a proper judicial stand about the status of 21. But the good things of 21 will not be forgotten. इतले मजगती हायकोर्टान कळंगूट कांदळेचो ड्राफ्ट प्लानूच चालीक लायतात म्हूण दखल घेवन त्या वाठारात नवी बांदकामां आनी ऑक्युपन्सीक बंदी घाल्या. विजय म्हणटा ड्राफ्ट प्लान खंय पद्धतशीर प्रक्रिया करून परत एनजीपीडीएक धाडटले. So we have also taken heed of the fact that there has been lacunae in the process of formulation of ODP.
Therefore, we have decided to send the ODPs back to the PDAs and to ensure that all procedures are followed properly. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. ट्रान्सपोर्ट खात्यान टुरिस्ट टॅक्सीच्या डिजिटल मिटरा खातीर तंत्रीक गजाली थारायल्यात म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला. सरकाराक खंय ह्या मिटरांची पुराय तरेन अंमलबजावणी करूंक 4 म्हयन्याचो प्राझ जाय. हायकोर्टान सरकाराक मागला तितलो टायम दिला, मात 11 डिसेंबराक अंमलबजावणेची तयारी खंय मेरेन पावल्या ताचो रिपोर्ट मागला. ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशनान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी चल्ल्या. सरकारान ट्युरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मिटर सक्तीचे करचे म्हूण TTAG हायकोर्टान गेल्ले. येरादारी खात्यान ट्युरिस्ट टॅक्सींचे डिजिटल मिटरांच्यो तंत्रीक गजाली खंय थारायल्यात आनी मुख्यमंत्र्यान त्यो पासूय केल्यात. ह्या मिटराक खंय GPS, प्रिंटर आनी पॅनिक बटनूय आसतलो. उत्पादक आनी मिटराचो रेट थारावंक 3-4 म्हयने तरी लागतले म्हूण गोंय सरकारान कोर्टाक सांगला. टेंडरा विशीं डॉक्युमेंटूय सरकारान कोर्टाक सील्ड कवरान दिला. हायकोर्टान सरकाराक मागला तितलो टायम दिला खरो, मात 11 डिसेंबराक अंमलबजावणेची तयारी खंय पावल्या ताचो रिपोर्ट दिवंक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोयची हेरिटेज पॉलिसी तयार करपाचे TCPच्या कन्झर्वेशन समितीच्या बसकेन थारला. पणजेच्या हेरिटेज इमारतीचे ग्रेडिंग आनी प्लानिंग करून दिवपी चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाकूच मडगांव आनी हेर हेरिटेज वाठारांचे काम दिवपाचो निर्णय बसकेन जालो. बसकेन पणजे रेशमागोज रोपवे प्रकल्पाकूय मान्यताय दिल्या. गोंयांतल्या हेरिटेज चर्चीचे नूतनीकरणाच्या कांय अर्जांक मान्यताय दिल्या. प्रपोजल जे पेंडींग आशिल्ले ते क्लियर केल्ले आहा. तातूंत एक मेजर इश्यू म्हणटा तो असो की गोंयांत एक हेरिटेज कन्झर्वेशन पॉलिसी आसची आनी ही पॉलिसी करपाक चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाक आमी एक मॅन्डेट दिल्ली आहा की हेरिटेज एरियाज तांणी आयडेंटिफाय करच्यो आनी हे हेरिटेज एरियांनी बिल्डिंग्यो ज्यो आहा ताका ग्रेड करच्यो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. सो ग्रेडिंग करपाक ऑलरेडी एक्चुअली चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाक पणजे करपाक मॅन्डेट दिल्ली आहा, वीच वॉज नॉट कन्फर्म्ड. सो वी हॅव कन्फर्म्ड इट फॉर पेंजीम, टोल्ड देम टू एक्सटेंड इट टू मारगांव and further extended to all heritage areas of Goa, like for example Asagaon, Chandor, जंय हेरिटेज बिल्डिंग्यो आहा ताजेर ह्यो सगळ्यो एक फायनल इंटेंशन अशें आहा की गोंयांत एक हेरिटेज कन्झर्वेशन पॉलिसी आसची. हें करपाक चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाक आमी मॅन्डेट दिल्ली आहा. This is the major decision that we have taken today. This will eventually lead for a heritage conservation policy. हेरिटेज कन्झर्वेशन पॉलिसी म्हळ्यार कितें? एक अशें आहा की ज्यो बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग्स म्हणून कॅटेगरायज केल्या तांकां कन्झर्व करपाक कॉस्ट आहा, सो तांकां इन्सेंटिवायजूय करचें पडटलें. एक मेजर इश्यू आशिल्लो म्हणटा तो रोप वे फ्रॉम रेशमागोज टू पणजे. तातूंत खूब म्हळ्यार लॉक जॅम आशिल्ले. आर्कायव्ज ऑल्सो हॅड सम सर्टन इश्यूज. सो हांवें GTDCचो चेअरमॅन आपयलो. ही क्लॅरिफायड ऑन सेवरल इश्यूज एंड वी हॅव गिवन अप्रुवल टू द प्रोजेक्ट ऑफ रोपवे. This will be done by protecting the fort and not only that, to basically upgrade the fort and see that it is used. Issue आशिल्लो repairs to existing museum and addition to the Museum of Christian Art, तो अप्रूव केल्लो आहा. इगर्ज्यो खूब रिपेर्स आनी रिनोवेशन अप्रुवलां दिल्लीं आहा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.